आम आदमी पार्टीचो सामान्य कार्यकर्तो। आयज तुम्ही जाणाच आख्ख्या देशान कोविडाची महामारी चालू आसा। ह्या महामारीत फोंडेचें राजकारणूय चालू आहा तितून। तेच भितर कोविडाचे पेशंट एडमीट करताय ESI हॉस्पिटलान। ESI हॉस्पिटलान तांकां ट्रिटमेंट ना सारको। जो कॅन्सर, डायबिटीज, हार्ट अटॅक पेशंट आसा पळय, जावं किडनी आसा पळय, तांकां ट्रिटमेंट ना। कोविडाचे म्हणटा थंय एडमीट करता आनी टॅबलेट दिता। हेजो ट्रिटमेंट करना हार्ट अटॅक, किडनी तेजे पेशंट। आनी पेशंट डेड जालो म्हणटा तो कोविडान मेलो म्हणटा तो। ना तो कॅन्सरान मेलो, डायबिटीजान मेलो, हार्ट अटॅकान मेलो अशें म्हणटात। ताका ट्रिटमेंट कोविडाचो ट्रिटमेंट दिता आसतना ताका सामान्य दुसरो तिसरो ट्रिटमेंट दिवपा जाय। सगळो डायबिटीज, हार्ट अटॅक आहा पळय ताका ट्रिटमेंट दिवपा जाय। कसलोय आसूं जालो हे गव्हर्मेंटान सामान्य म्हणजे आमचे आम आदमी पार्टीचे दिल्ली सरकार आसा। दिल्ली सरकार जो पॉझिटिव्ह आसा तो घरा कडेन वचून ताका तपासता। सरकार वचून घरा कडेन तपासता। हे सरकाराक सामान्य गोंयकार सरकार आहा पळय तें BJPचें सरकार आसा। आमची गोंयची 18 लाख हे आसा लोकसंख्या आसा। हे 18 लाख लोकसंख्येक तपासपाक कांयच न्ही। जो कोण कोवीड जाल्लो पेशंट खंय एडमीट जालो सोमतीच गाडी व्हरून घरा कडेन ताका तपासपाक मेळटा। जे दिल्ली सारके करोडाचे लोकसंख्या आहा थंय ते तपासता। ते सामान्य जनतेक आमच्या गोंयकारांक तपासपाक BJP गव्हर्मेंटाक काय जालें ना, हरकत ना करपाक। ह्या महामारी तशेंच ह्या महामारीन म्हणटा आमकां सोशल डिस्टन्स हे करा म्हणटा, दवरा म्हणटा। काल तुमी घडामोडी पळया फोंडेच्या तालुक्याच्यो घडामोडी जाल्या राजकारणाच्यो। फोंडे जेन्ना प्रवेश करता BJPक प्रवेश करतना थंय सामान्य मनशाक सोशल डिस्टन्स दवर म्हणटा। आनी आमचो केंद्रीय मंत्री आयुष मंत्री श्रीपाद नायक हो जेन्ना ते टेबलार आसता तेन्ना ताका डिस्टन्स दवरनासतना पक्षान प्रवेश दिता। आनी सामान्य मनशाक तुमी सोशल डिस्टन्स दवरना हो खंयचो न्याय? जनतेक न्याय एक आनी तुमकां एक न्याय। हे तुमी हांव मिडिया तर्फे तुमचे कडेन हांव उलयतां तुमच्या माध्यमांतल्यान हे तांकां तुमी दाखोवपाक जाय आनी तांकां तुमी विचारपाक जाय।